आजचा कार्यक्रम आम्ही आयोजन करण्याचा मुख्य उद्देश आम्ही डे बाय डे कॅन्सर केसेस जो लोकांमध्ये वाढत असतात आणि तुम्ही जर ऑल मेडिकल प्रोफेशनल स्टुडंट्स म्हणजे काय म्हणतात की प्री डायग्नोसिस जावप अर्ली स्टेजीचेर डायग्नोसिस जावप हे गरजेचें आसता. म्हणजे अर्ली स्टेजीचेर जर कॅन्सर डायग्नोसिस जालो जाल्यार ताची ट्रिटमेंट जावप ही खूब कठीण आसा. आणि बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन आम्ही पळयता की काही लक्षणां पळयल्या उपरांत एखाद्या पेशंटाक धरून ताका सुरवातीक आपल्या घरांतल्या एखाद्या मनशाक जरी आमी प्रॉपर डायग्नोसीस करपा खातीर जर धाडपाक शकले जाल्यार जर डायग्नोसीस जालो जाल्यार 100% क्युअर जावपाक शकता. आनी तें करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. आज कॅन्सराचे केसीस वाडलेले आसतना सुद्दां डॉक्टर शेखर साळकर इन ब्रीफ इन डिटेल ताजें सेशन घेतलो ताजें तुमचे कडेन उलयतलो. वॉट आर द कॉजीस म्हणजे ताका आमी म्हणटा अनइम्युनिटी आसतलीच म्हटल्यार सामकें ताका आमी म्हणटा की आल्कोहॉल वा टॉबॅको हाचे जर कितें कॉजीस आमी ज्या समाजांत रावता आमी ज्या विलेजींत रावता आमी ज्या परिसरांत रावता तशें कितलेशेच लोक जे आसतले खबर आसून सुद्दां कॅन्सराच्या वाटेन वता. बट बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन ही आमची आमी समजून घेवपाक जाय की ह्या लोकांक जर भायर काडटले आसत तर आमी कशा पद्दतीन काडपाक शकता. आनी ताच्या खातीर आमचो थोडोसो जरी प्रयत्न जालो जाल्यार म्हाका दिसता इन फ्युचर कॅन्सराचे पेशंट रिड्यूस जावपा खातीर खूब मोठ्या पद्दतीची मदत करतली. म्हणून आमचे स्टुडंट्स आनी बाकीच्या रस्त्यातले पब्लीक हांच्यानी समजून घेवप गरजेचो आसा.